गोयच्या गणेश मूर्ती चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मूर्ती आकार घेवपाक लागल्यात. बाटळे पणजे वाठारांत मूर्तिकार सुरेश कुंभार हांणी सुबक आनी आकर्षक मातयेच्यो गणपतीच्यो मूर्ती विकपाक हाडल्यात. भायल्यान जे गणपती हाडटात ताची योग्य तपासणी जावपाक जाय आनी सरकारान हे विशीं खर भुमिका घेवपाची गरज आसा अशें मूर्तिकार सुरेश कुंभार सांगता. पळयात. चवथीक म्हयनो उरला. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या गणेश मूर्ती चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मूर्त्यो आकार घेवपाक लागल्यात. कांय चित्रशाळांनी गणेश मूर्ती रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. बाटले पणजे वाठारांत मूर्तिकार सुरेश कुंभार हाणें सुबक आनी आकर्षक मूर्त्यो विकपाक हाडल्यात. कांय मातयेच्यो गणपतीच्यो मूर्त्यो ते स्वता तयार करतात, जाल्यार कांय मूर्त्यो तांणी भायल्यान हाडल्या अशें तांणी सांगलें. भायल्यान जे गणपती हाडटात तांची योग्य तपासणी जावपाक जाय आनी मातयेचेच गणपती हाडपाक परवानगी दिवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. सरकारान हे बाबतींत खर भुमिका घेवपाची गरज आसा अशें कुंभार सांगता. ह्या फावटी तेंच्यांनी एक्शन घेवची पडटली. बाउंड्री गणपती हाडटा ते बरें आहा, फक्त चॅक करपाचें आनी भितर सोडपाचें. पीओपीचें कितें आहा आनी मातयेचें कितें आहा तें ऑलरेडी तेंच्यांनी भितर सोडपाचें ना. आतां पोरूं तेंच्यांनी ब्लॉक केलें पळय, तरी पूण गणपती भितर सोडले तेंच्यांनी गाडयो. म्हणून ह्या फावटी तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट दवरपाचें. गव्हर्मेंटान पयलीं डिक्लेअर केल्लें आसलें 2-3 म्हयन्या पयलीं, 3-4 म्हयन्या पयलीं डिक्लेअर केल्लें बाबा गणपती हेजे फुडें आनी पीओपीचे भितर सरपाचें ना म्हणून. आतां एक्शन करून घेवपाचें. आतां हे गणपती फक्त मातयेचें कितें आहा तें भितर एंट्री करपाची, ही तेंच्यांनी फक्त एक्शन घेवपाची. पूण खंयचे कोणूय हाडूं तांकां हाडोवपाची गरज ना, पूण मातयेचें चॅक करपाचें आनी भितर सोडपाचें. मातयेचें उखलून पळोवपाचें आनी तेंचें जाय जाल्यार बाउंड्री तेंच्यांनी उदकान घालून एक गणपती सॅम्पल घेवपाचो. हे गणपती पीओपी हे लायट आहा, तरी म्हाजे कडेन दुसरो गणपती एक आहा तो हाडूंक ना हांवें. तोय पीओपीचो व्हडलो सायजीचो, म्हणजे कळपाक जाय. हो हाडला कित्याक पीओपी पीओपीचो कित्याक हाडला हो सॅम्पल दाखोवपाक. सॅम्पल दाखोवपाक. कशें गावता पीओपी म्हणून? हय, कसो गावता पीओपी? पीओपी म्हणून तुका बुडना, ताका उदक लागना. कळ्ळें तुका? ताका उदक लागना. मातयेच्या गणपतीक तूं उदीक लावन तुका शेळो कसो जाता. बालदेन घातल्यार जो विरगळटा तो. लोकांक कळोंक जाय न्हू पीओपी कितें आनी हें कितें तो. तरी म्हाजो व्हडलो गणपती म्हाजे कडेन ना हाडूंक. तो एक सॅम्पल हाडलेलो आहा हांवें. तो व्हडलो एक हाडून दवरतलो आनी भायले हाडटा. म्हाजे कडेन सगळें चलता, कित्याक बापूय म्हाजो करतालो पयलीं. आमी पयलीं फूल आमी 2-250 गणपती घरा कडेन करताले बाटल्यान. मागीर ते करून आमी हें करताले. आतां कितें जालां, आतां आमी ते पीओपी येयल्या, हे येयल्या, ते येयल्यात. लोकांक ते लायट कशें जाय, हें जाय, तें जाय, तेज्या खातीर आमकां ना. तुमी पयलीं मातयेचे? हय, म्हाजे शिवाय प्युअर मातयेची. कोणाक जाय तेणें हें करपाचें. काळी माती, ती काळी माती आमी करता ती. आमी ती मानेरांची हाडटा, शेड हाडटा वयलीसून. ती शेड हळडूय हाडटा. तांकां तें कळना. वायट आहा तें कळटा, पीओपी कशें आनी तें कशें तें डायरेक्ट गणपती कळटा. 2.5 फुटाचें आहा, 2 फुटाचें आनी 1.5 फुटाचें आनी 1 फुटाचें. ही सायज हांवें दवरलेली आहा. कोणें नॉर्मल पळोवपाचो आनी वचपाचो ताणें. गणपती कसले हातीन धरपाचें आनी ताणें वचून वेट काडपाचो वचपाचो. कळ्ळें तुका? हो पेंटींग. तांकां दिसता कितें गणपती वेट आहा मरे, तो इकडे सोय आहा मरे, तो हें करता. आमी सोयाचो प्रश्न ना. आतां हे व्हॅल्यू सिजान गणपतीचो हांवें 2400 रुपया दवरल्या. त्या गणपतीचे 9,000 दवरल्या. कित्याक मातयेची प्युअर. कळ्ळें तुका? आनी गोंयकारूय आहा न्हू, गोंयचेय करता? हय, गोंयचे ते आहा न्हू, ते तेंचे आहा न्हू बाटल्यान. तेन्ना पासून आमी करता ते. आनी थोडे आमी आतां जायना म्हणून आमी भायल्यान हाडटा. तरी तितून इनवॉल्व हांव गणपती घरा कडेन करता. म्हाजें कितें आहा तें नाक करता, गणपती करता. हय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीस.